देवदूत वा आंज पडवे आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आणि आमच्या आत्मीक जिवितांत विशेष प्रभाव घालतात। सोडवणेच्या चरित्रेंत आंजा बडव्यांचो विशेष पात्र आसा। पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांतावन उगडपण पुस्तक म्हणसर आंजा बडव्यांचो उल्लेख केल्लो आसा। रचनेच्या आरंभातावन आणि सोडवणेच्या चरित्रेंत देवदूत आसात। तांणी सोडवण पयशिल्यांक आणि लक्षिल्यांक प्रगट केली। अशें दैविक योजन पूर्ती जावंक तांणी सेवा दिली। तांणी भूमी वैकुठाची दारां बंद केली, लोकांक रक्षण दिलें, हागाराक आनी तिच्या भुरग्यांक राखलें, अब्राहमाचो हात उबारून धरलो, प्रवादींक आदार दिलो। हे देवदूतांनी केल्ल्या थोड्या कामांची उदाहरणां। शेवटी गब्रियल देवदूतान जेजूची वाट तयार करतल्या जुआंव बाप्तिस्ताची आणि जेजूच्याच जल्माची बरी खबर परगटली। देवाचो शब्द जल्माक आयिल्ले तावन ताच्या दाबाजीक स्वर्गारोहणा पर्यंत देवाच्या शब्दाच्या जिविता भोवती ताका मान दिवंक आणि ताची सेवा करूंक देवदूत आसले। क्रिस्ताच्या जल्मा वेळार तांणी महिमा देवाक अति उन्नती म्हणलेलें गीत गायलें। देवदूत जेजूच्या बाळपणार ताचे रक्षण करतात, अरण्यांत ताची सेवा करतात, गेत्सेमनी मळ्यांत आकलासा वेळार जेजूक ते घटाय दितात। देवदूत शुभ संदेश कराबरी जेजूच्या जल्माची आणि पुनर्जीवनपणाची बरी खबर परगटतात। जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वेळार ते ताची परगटणी करतले आणि जडतेच्या दिसा ताची सेवा करतले। तर देवदूत म्हळ्यार कोण? देवदूत म्हणटसतना आमकां धवे वस्तूर न्हेसलेले व्हड व्हड पाकाटे आसचे मनशांचें चित्रण दोळ्या मुखार येवंक पुरो। पूण निजायकी आंज बडव्यांक कुडी आसात गी? पवित्र सभेची दोतोर आपले 328ने अर्थिगेंत आमकां हाचे विशीं स्पश्ट समजणी दिता। पवित्र सभेची दोतोर आमकां सांगता, आत्मीक पूण कूड नातल्या जिवींक पवित्र पुस्तक सादारण जावन देवदूत म्हणून आपयता। हे एक भावार्थाचें सत। आज बडवे जावन आसात कूड नातले संपूर्ण आत्मीक जिवी, तांकां कूड वा पाकाटे नात। तर आमच्या मतींत सवाल येवंक पुरो, पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन देवदूतांक पाकाटे आणि मनशां तसले कूड आसचे उल्लेख केला न्हय गी म्हूण। उदाहरणाक सांगचें तर मातेव 28ने अध्याय वाक्य 2-3 म्हणसर, तशेंच लुकाचो वांजेल 24ने अध्यायांत 4थी वड, तशेंच धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकान 1 अध्याय 10वी वड, तशेंच उगडापण पुस्तकान 4 अध्याय 8वी वड। हे सत जावन आसा की पवित्र पुस्तकांत देवदूत मनशारुपी वा विचित्र मनरितीच्या रुपण्यार दिश्टी पडचें चित्रायलां। असो अर्थ न्हय गी आंजांक कुडी आसात म्हणून। आमी मनशां आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आत्मीक जिवींक पळोवंक शकना, कित्याक आत्मीक जिवी आमच्या दोळ्यांक अदृश्य जावन आसात। जेन्ना देवदूत मनशाक संदेश हाडून येतात वा कितेंय सर्गींच्या संगतींचो उगडापण करूंक आशेतात, तेन्ना आमी तो संदेश आनी उगडापणां भावार्थान घेवच्याक देवदूत विविध रुपांनी मनशाक दिश्टीक पडतात। आंजा बडव्यांनी घेवचो तो रूप तांच्या मिसावांच्या स्वभावाचो अर्थ विवर्सिता। उदाहरणाक सांगचें तर आंजांचे पाकाटे तांणी सर्गांतावन भुमीक संदेश हाडून येतलेसो गुर्त जावन आसा। तशेंच पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मस्त दोळे आसच्या आंजांचो उल्लेख केल्लो। आनी हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार ते देवदूत सदांच जागे रावन
दिश्ट दवरन राखण करतात म्हणल्यासो तो एक संकेत जावन आसा. आंज म्हणलो हो शब्द ग्रेक भाशेच्या एंजलोस म्हणल्या शब्दांतल्यान आयला. हाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार संदेश हाडन येतलो म्हणून. इंग्लिशान सांगचें तर मेसेंजर म्हूण अर्थ जाता. आगोस्तीन सांगता, आंज वा देवदूत हें नांव तांच्या हुद्द्याक लक्ती जाल्लें, पूण तांच्या स्वभावाक न्हय. तांच्या स्वभावाचें नांव विचारल्यार ते आत्मो, तांच्या हुद्द्यांचें नांव विचारल्यार ते देवदूत. देवान आंजांक रचतना विविध उद्देशा खातीर रचलीं. थोड्या आंजांक देवान आपले सिंहासना समोर सदांच आपली स्तुती करच्याक आनी आराधन करच्याक रचल्यान. थोड्या आंजांक देवान संदेशकार जावन रचल्यात. आनी थोड्या आंजांक देवान बळवंत झुजारी जावन वायट सक्त्या विरोध झूज मांडच्याक रचल्यान. तशेंच देवान आपल्या सारक्याचो आनी सुरपायेचो रचल्या हर एक मनशाक राखून व्हरच्या खातीर राखण बडवेय रचल्यात. आमकांय हर एक व्यक्तीक एक एक राखण बडवो देवान दिला. राखण बडवे आमची दीस आनी रात राखण करतात. आमकां कुडीच्या आनी आत्म्याच्या विघ्नांतले निवारच्याक ते वायट सक्ते विरोध निरंतर झुजोन आसात. पवित्र सभेची दोतोरनो आमकां हे विशीं आपल्या 336 अशें सांगता. मनशाच्या जिविताच्या आरंभातावन मरणातीतून ताका ताचे भोवारी आंज्यांची राखण आनी मजत आसा. त्या शिवाय हर एका वावरत्याक एक दूत रक्षक आनी गवळ्या बरी आसून ताका ससनीक जिवितांतय व्हरता. पवित्र पुस्तकांत सयत जेजून राखण बडव्या विशीं शिकोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. मातेवाचो वांजेल 18 अध्याय वाक्य दांत जेजू अशें सांगता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तर ह्या सर्व तावन आमकां कितें लिसांव मेळटा? आमच्या आत्मीक जिणे पळयणार आमी एकसुरी नांव. बगार आमकां सर्गींच्या सत्तेचो सदांच आदार आसा. आमचे राखण बडवे कळनातले रितीन आमचे खातीर देवा कडेन विनवणी करतात. ते आमची मनां उजवाडयतात आनी सारकी वाट दाखयतात. आमकां देवान दिल्ले राखण बडवे देवाक आमचे वयर असो मोग आनी ताचे दृश्टेंत आमी कितली पवित्र म्हणलें आमकां उगडापें करता. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत जें कितें देवाक मोगाचें आनी ताचे दृश्टेंत पवित्र आसा तें राखच्याक देव आपल्या आंजांक दवरता. उदाहरणाक सांगचें तर एडेनाचे बागेंत ती बाग राखून व्हरच्याक देवान आंजांक दवरलें. जेन्ना देवान आपणाक पवित्र स्थान आनी देवाळ उबारूंक आदेश दिलो, ताणें तो जागो राखच्याक आंजांक दवरलें. तशेंच आमकां राखून व्हरच्याक देव आमकां राखण बडवे दिता, कित्याक आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन आसा आनी देवाच्या दोळ्या मुखार आमी मोलादीक जावन आसा देखून. तर आमी आमच्या राखण बडव्याक उलो मारया, ताचे मजते मारिफात देवाच्या मोगाचो अनुभोग जोडया. आमेन.